दिसा उसवाडान पाकिस्तानान क्रिस्तांव चलयांचे अपहरण. 14 ते 18 प्रायेच्या चलयांक पाकिस्तानात अपाय राखून आसा. जानेराच्या 2 हप्त्यांनी 14 चलयांचे अपहरण. क्रिस्तांव चलयांक अपहरसून धर्मांतर करचे गँग. क्रिस्तांव चलयांच्या अपहरणाविरोध पाकिस्तानी क्रिस्तावांचे प्रतिभटन. क्विक न्यूजाक स्वागत. क्रिस्तांव चलयांचे अपहरण करून तांचे लागीं काजार जावन इस्लाम धर्माक बदलून घेतली घडिता हेच जानेरान पटापट घडलेली आसून पाकिस्तानांत क्रिस्तावां मदें व्हड आकांत उपजाला. ह्याच प्रकारांचे खंडन करून पाकिस्तानांत व्यापक प्रतिभटन क्रिस्तावांनी केल्या. ह्याच जानेराच्या पहिल्या 2 हप्त्यांनी पाकिस्तानाच्या वेगवेगळ्या भागांनी जाल्ली ही प्रकरणां निजायकी व्हड आकांतांची. जानेराचे 4 तारीखेर मनूर अशरफ म्हणले 14 वर्सां प्रायेचे चलयेक लाहोरान तिच्याच शेजाऱ्यान अपहरण केल्लें. जानेराच्या 7 तारीखेर हे चलये लागीं काजार जावन तिका मुस्लीम केला म्हणली खबर भायर पडल्या. त्याच दिसा जानेराचे 4 तारीखेर पंजाब प्रांत्यांत जारिश आनी एंजल म्हणल्या चलयांचे अपहरण जालां. तांची प्राय 15 आनी 17. जानेर 7 तारीखेर शाळांतावन फाटीं येताना 16 वर्सां प्रायेची किरण म्हणल्या चलयेक अपहरण केलां. त्याच दिसा कारार तिचेर बलात्कार करून मतिहीन जाल्ले तिका रातीं तिच्या घरा लागीं उडोवन गेल्यात. फाटल्या 1 वर्सांत हिंदू तशेंच क्रिस्तांव चलयो अपहरण जाल्ल्यांचो संख्यो 1000 वयर गेला. अपहरण करून काजार जावन तांकां मुस्लीम केला म्हणली गजाल भायर येता तरी क्रिस्तांव समुदाय असायक आसा. कानून वेवस्था हे विशीं क्रम घेवच्यांत सुकोवन पडल्या म्हणून नीत मागून पाकिस्तानी क्रिस्तावांनी व्यापक प्रतिभटन चलयलां.